नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। मायन्स खात्याची चौथ्या टप्प्यातली मिनाची ई पावणी सुरू। मागणी उण्या जाल्ल्यान पयले दिसा गेला बेस प्रेसाचेर माल। 3 दीस चलतली पावणी। 5वी पावणी 2 सप्टेंबराक। मायनिंग वेळापत्रकान जाळवणदाराक आशा। गोवा फाउंडेशनाक दिसता कोफुसांव। खासदार शांताराम म्हणटा मायनिंग बंद उडोवपी मुख्यमंत्र्यान मागची माफी। म्हादय टायगर रिझर्व घोषित करपा संदर्भात चालू आसा अभ्यास। गोंय सरकारान कस्तुरी रंगन अहवाल भायर मारूंक ना। राणा मंत्र्याची विधानसभेत माहिती। दूधसागर न्हंयचेर कर्नाटक बांदता 6 धरणां। खांडेपार न्हंय आटपाची। ओपा उदका प्रकल्पाक बांदपाची विधानसभेक भिरांत। मंत्री मांद्रेकार म्हणटा कर्नाटक आटापना ट्रिब्युनलाक। 15 सप्टेंबर म्हळ्यार बार्देसांत। फुडलो 15 सप्टेंबर म्हळ्यार गोंयची सगळी रेशन कार्डां जातली इलेक्ट्रॉनिक। बोगस रेशन कार्डां आपोआप जातली रद्द। मंत्री मांद्रेकारांचे उतर। खबरो विस्तारान। मायन्स खात्यान मंगळारा चौथ्या टप्प्यांतली मिनाची ई पावणी सुरू केली। पूण आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाची मागणी कमी आशिल्ल्यान पावणेक तितलोसो बरो प्रतिसाद ना। पावणी आनीक 3 दीस चलतली। पहिल्या दीस पावणेच्या थारायल्ल्या बेस प्रेसान चडसो माल ट्रेडर्सांनी घेतलो। पावणेक काडिल्ल्या मालांतलो 30% माल उरला। 5व्या टप्प्यांतली पावणी 2 सप्टेंबराक दवरल्या। मायन्स खात्यान चौथ्या टप्प्यांत 3.027 मिलियन टन मीन पावणेर काडिल्ले। मंगळाराचे पावणेक टेंडराचो तितलोसो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो ना। आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान पावणेचोय प्रेस पडला। आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस देविल्ल्यान पावणेक काडिल्लो चडसो माल बेस प्रेसान घेतलो। जाणकार सांगतात ते प्रमाण आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस पडत आसा। सध्याचो प्रेस पळयात। 58 ग्रेडीचे मीन $80, 62 ग्रेडींचे मीन $90। हो प्रेस आनीकूय पडूं येता। प्रेस आनीक वाडपाची शक्यताय नाशिल्ल्यान फुडाराची रिस्क वळखून बिडरांनी सरकारान ई पावणेक काडिल्लो माल बेस प्रेसान घेतलो। चौथ्या टप्प्यांतल्या पावणेच्या पहिल्या दिसा 30% माल उरलो। पावणी आनीक 3 दीस चलतली। 2 सप्टेंबराक 5व्या टप्प्यांत 2.181 मिलियन टन मिनाची ई पावणी जातली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 4 म्हयन्यां भितर मायनिंग सुरू करता म्हूण सरकारान वेळापत्रक दिल्ल्यान मायनिंगांतल्या जाळवणदारांची आशा जिती जाल्या। ट्रकवाले, बार्जवाले, मिनेर आनी निर्गतदारांनी हे प्लानाक येवकार दिलो। मात गोवा फाउंडेशनाक हातूंत कोफुसांव दिसता। क्लॉड आल्वारीस म्हणटा पयलीं मायनिंग धोरण जाहीर करात, लीज दिवपाचे ते उपरांत। मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिल्ल्या निवेदनात आपल्या सरकारान मायनिंग बंद उडयल्ले म्हूण स्पश्ट म्हळां। खासदार शांताराम नायक म्हणटा लाखांनी लोकांक 2 वर्सां बेकार दवरले म्हूण मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांची माफी मागची। गोंयान मायनिंग परत सुरू करपा विशीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सोमारा पुराय प्लान जाहीर केलो। 15 ऑक्टोबर म्हणल्यार लीज दिवपाक सुरवात जातली। डिसेंबर म्हणल्यार मायनिंग सुरू जावपाची शक्यताय पर्रीकारान उक्तायल्या। गोंय सरकाराच्या निर्णयाक मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी येवकार दिला। मायनिंगाचेर सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचेर खोशी आसा अशें गोवा मिनरल आनी ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनान सांगलें। We are happy with the discussion taken place and we are waiting for the mines to start as early as possible. बार्ज परत वापरपाक कमीत कमी 40 लाखांचो अर्थीक आदार जाय अशें गोंय बार्ज धनी संघटनेचें म्हणणें आसा। मायनिंग सुरू करपाच्या सरकाराच्या नियोजीत वेळापत्रका प्रमाण बार्ज दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात जातली। व्हडली बाज जर रिपेर करता जाल्यार आमकां एटलीस्ट 40 लाख रुपया जाय। अजून आमकां कितें आशिल्लें कोणेच बाज रिपेर करपाक स्टार्ट करूं ना, कित्याक मायनिंग पॉलिसीज जावन आशिल्ली आनी मायनिंग टायम टेबल कांयच खबर नाशिल्लें। सो आतां जर आमकां कळटा की मायनिंग स्टार्ट जाता म्हणून आनी केन्ना स्टार्ट जाता म्हणून, जाल्यार आमी बाजीस रिपेर करपाक स्टार्ट करपाक शकता। पण आमच्या कडेन जवळ जवळ आमच्या 250 बाजी आसा, पण ते बाजी रिपेर करपाक सद्या पयशे ना। आमच्या एक धाकट्या बाजीक जवळ 20 लाख रुपया खर्च येता। व्हडल्या बाजीक जवळ 40 लाख रुपया खर्च येतलो। सरकारान ट्रक मालकांच्या रीण परत फारीक करपाच्या येवजणेचेर परत विचार करचो म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान मागला। ऑन एन एवरेज ट्रकाचो जो लोन आसा तो 7 लाख रुपया आसा आनी 7 लाख रुपयाच्या लोनान जर 30% तुवें कंट्रिब्यूट केलें जाल्यार इट कम्स टू 2,10,000 रुपीज। आतां 2,10,000 रुपया सरकार जर दिता
आणि वयले 5 लाख तो खंयसून हाडटलो. आणि म्हाका दिसता की ह्या स्किमीचो पुनर्विचार जावपाक जाय, रिव्ह्यू जावपाक जाय. आणि जर तर ह्या लोकांक हे पयशे फारीक करपाक जायना जाल्यार सरकारान सॉफ्ट लोन तांकां दिवन मदतीचो हात तांकां दिवपाक जाय. आणि ही अपेक्षा आमी सरकारा कडेन दवरल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण गोंय सरकारान पयलीं मायनिंग धोरण जाहीर करूंक जाय आनी उपरांत लीज रिन्यू करूंक जाय अशें गोवा फावंडेशनाचें म्हणणें आसा. गोंय सरकार हायकोर्टाचो आदेश चालीक लायता. हो आदेश घुसपागोंदळीचो आसा अशें गोवा फावंडेशनाक दिसता. इतले मजगतीं गोंयान मायनिंग बंद करून बेरोजगारीचो प्रस्न तयार जाल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान गोंयच्या लोकांची माफी मागची म्हूण खासदार शांताराम नायक मागता. Duty of Mr. Manohar Parrikar first to apologize to the people of Goa, especially the mining workers, truck owners, small traders, barge owners, etc. Without tendering any apology, if you are going ahead with your schedule of starting mining operation, it cannot be well taken. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मादय टायगर रिझर्व घोशीत करपा संदर्भात अभ्यास चालू आसा आनी गोंय सरकारान कस्तुरीरंगन अहवाल भायर मारूंक ना अशी माहिती राना मंत्री अलिना साल्ढाणान विधानसभेत दिली. प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो आंखणी आनी आयडेंटिफिकेशन प्रक्रिया नेटान सुरू केल्या. तशेंच गव्हर्नमेंट फॉरेस्ट वर्किंग प्लान केंद्रान मान्य केला. CRZ खाला येवपी 1991 उपरांतची पारंपारीक घरां नियमीत करपा खातीर गोंय दर्यादेग झोन व्यवस्थापन ऑथॉरिटी खाला यत्न करता अशी माहिती अलिनान दिली. पूण ही घरां नियमीत करतना सरकारान कांय अटी दवरल्यात. The work of identification is also expedited so that there is clarity on the areas which are declared as private forests. The working plans for both North Goa and South Goa divisions have been approved by the Government of India in 2013 to declare Madai as Tiger Reserve. To take an objective decision on the matter, the study is being carried out by Dr. Ullas Karant, a world-renowned tiger expert, and shall continue till 2017. Dwelling units which have been constructed by traditional inhabitants in coastal areas post-1991 and which do not have approvals of any authorities can be considered for regularizations. Speaker Sir, the GCZMA is proactive in clearing all old applications under the CRZ notification 2011. If it is a tree that is close to your house, you are looking at the tree every day. So you know that this tree is posing risk, you can take action immediately. बस तुझा कितें विषय म्हजेकडे घेवन हांव सॉल्व करता. तुम्ही कितें धरलेला? This is demands. This is not a act debate. I wish to state that the Dr. Kasturi Rangan report is not rejected by the state government. However, the state government has asked for the exercise to be done again because MOEF, who has already published the notification on 10th of March 2014 under Section 3 of the Environment Protection Act 1986 has declared areas of Western Ghats as ecologically sensitive areas. These areas form part of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Kerala. घेऊया एक विराम.